कातोलीक नाही जाल्ले क्रिस्तांव येतात आणि सवालां विचारतात मोरये विचान तुम्ही कित्याक मोरयेक आराधन करतात, कित्याक मोरयेक मान करतात, कित्याक नामान मोरये म्हळ्यार प्रार्थना सांगा जाय. आज आमी रोजार मायेचें फेस्त आचरण करता आणि रोजार मायेचें फेस्त सांगतना प्रत्येक जावन आमी खर्च्या तेर्साचेर उगडास दवरून रोजार मायेचें फेस्त आमी आचरण करचें. तशेंच आयच्या वांजेलांत आमी आयकता तो संवाद मोरयेचो आनी गाब्रियल बुडव्याचो. त्या देखून आज आयच्या शर्मावा वेळार नामान मोरये कृपेन बरलेले तें प्रार्थनाचो थोडो अर्थ हांव तुमकां दिवंक अशें येता. काणयो नात आज केवल शिकोवन इल्लीशी लांब जावंक पुरो. त्या देखून घडये घडयाळ पळयनाकात. केवल शिकोवन कित्याक नामान मोरयेचो अर्थ आमकां कळीत जावंक जाय. आमच्या घरांनी जायते थोडे फावटी कातोलीक नाही जाल्ले क्रिस्तांव येतात आणि सवालां विचारतात मोरये विचान तुम्ही कित्याक मोरयेक आराधन करतात, कित्याक मोरयेक मान करतात, कित्याक नामान मोरये म्हळ्यार प्रार्थना सांगा जाय. चडावत आमकां क्रिस्तांवांक कातोलिकांक हाजो अर्थ आमकां कळीत आसना आनी कशी जबाब दिवची म्हणून आमकां कळीत आसना. त्या देखून थोड्याच उतरांनी नामान मोरये प्रार्थनाचो पयलो हंताच्या विशयांत हांव थोडी जाणवाय आयच्या शर्माव्या वेळार शिकोवण्या रुपार तुमकां दिवंक अशें येता. पयल्या सुवातेर आमी पळयता नामान मोरये कृपेन बरलेले तें प्रार्थनाचो पयलो अंकार 3 वांटे आमी करयेत. पयलो वांटो जावन आसा नामान गब्रियल बुडव्यान येवन मोरयेक दिवचो तो नामान सॅल्युटेशन ग्रिटींग दिवचें आनी ताजे उतरां ताजे उपरांत ग्रिटींग दिवचें मात्र न्ही, उपरांत सांगता जेजू क्रिस्ताच्या विशयांत तिणें आवय जावच्या विशयांत. दुसरें गब्रियल बुडवो सांगता केवल तिजे विशयांत मात ती. दुसरें सांगता एलिझाबेथच्या विशयांत तिच्या उतर प्रायेर ती गर्भेस्त जाल्या आनी तिच्या विशयांत सांगता. आनी तिसरें नामान मोरये सांगतना नामान मोरये शब्द गब्रियल बुडव्यान उपयोगचो ना. गब्रियल बुडव्यान सांगले उतरां नामान कृपेन बरलेले सर्वेस्पर तुजे सोवे आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव. ही उतरां गब्रियल बुडव्यान सांगली. तर मोरये म्हणलो शब्द कोणें कुडसिल्लो? मोरये म्हणलो शब्द आमी कुडसिल्लो, इगर्ज मातेन कुडसिल्लो. आमी मोरये कडेन उलो मारतना तिजें नांव काणाज मी उलो मारता. उतरां ती गब्रियल बुडव्याची. आज गब्रियल बुडव्यान दिल्ली उतरां आमची उतरां जावन आमी मोरयेक आमी अर्पिता, मोरयेक आमी नामान करता, मोरयेक आमी ग्रिटींग करता. हॅलो हाव आर यू म्हूण सांगता इंग्लिशान. त्याच रितीर मोरये लागीं आमी उलयतना, मोरये लागीं आमी संवाद करतना मोरयेक नांव काण आमी उलो मारता आनी नामान दिता. तर पयलो शब्द नामान, हेल इंग्लिशांत, कोंकणींत नामान. हाजो अर्थ कितें? पोरण्या जर तर आमी पळोवंक गेल्यार जायते फावटी आंज बुडवो येवन प्रवाद्यांक भेटुल्लो आमी पळयता. जावं पुरो अब्राम बापाक, जावं पुरो प्रवाद एलियाक, जावं पुरो प्रवाद एलिशाक आनी अशे जायते प्रवादींक पोरण्या सल्ल्यांत आंज बुडवो येवन दिश्टीक पडटा. पूण आंज बुडवो येवन दिश्टीक पडल्या वेळार आंज बुडवो नामान करिना, बाकार मोनीस नामान करता. दिंप्यार पडोवन आंज बुडव्याक मोनीस नामान करतात, दिंप्यार पडोवन प्रवादी आंज बुडव्याक नामान करतात. पूण पयल्या फावटी एक आंज बुडवो एका मनशाक येवन मोरयेक येवन आंज बुडवो येवन नामान करता. तर कितेंय हाज्या फाटल्यान अर्थ आसा जालें. कित्या खातीर पोरण्या तेस्तामंतांत पोरण्या सोल्ल्यांत मोनीस आंज बुडव्याक नामान करतलो? ताजे उपरांत आमकां कळ्ळी जाता कित्याक गब्रियल बुडवो मोरयेक नामान करता. पयलें असो 3 कारणां आसात. पयलें कारण जावन आसा आंज बुडवो आम्हा सर्वांच्या की चड मान फावो. कित्याक आंज बुडव्याक आमचे दिसली कूड ना, रगत आनी मांसाची कूड ना, आंज बुडव्याक मरण ना आनी आंज बुडव्याची कूड कुसोवन वचना. त्या देखून आंज बुडव्याक आमच्या की चड मान आसा. दुसऱ्यान आंज बुडवो देवाच्या मुखार रावन हर एका वेळार देवाक नामान करता, देवाची स्तुती गायता.
आणि देवाच्या मुखार समोर उभे राहून असता पूण मनीसली आमी हर एक पावटी पाताक केल्ल्या वेळार देवातान आमी पयस वेता आणि त्या देखून आंज बुडव्याक चड मान फावो आणि तो जावन आसा मान. आणि तिसऱ्यान आंज बुडवो मनशाच्या की चड कुरपेन भरला. मनशाच्या की पयलें देवान ताका रचन केल्लें आणि त्या मनशाच्या की चड कुरपा आंज बुडव्याक देवान दिल्या. त्या देखून हे 3 कारण आसात. आंज बुडवे मनशाच्या की चड बळवंत आणि मानफाव जाल्ले. त्या देखून हर एक पावटी दिश्टीक पडिल्ल्या वेळार मनशांनी आंज बुडव्याक नामान करचो आसलो. पूण पयल्या फावटी गब्रियल बुडवो येवन मोरयेक नामान करता. हाजो अर्थ जावन आसा आंज बुडव्यांच्या की चड मोरी कुरपेन भरुल्ली जाय. जर तर तुमी इस्कालाक येतात, भुरगीं आसात थोडीं इस्कालाक येतात, तर इस्कालाक क्लासीक गेल्ले उपरांत तुमी जावन पयले फावटी टिचराक गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सांगतात. टिचर म्हणून सांगनात. जर तर तुमी ऑफिसान तुमी काम करतात तर सिनियर ऑफिसराक तुमी सांगायचे. सिनियर ऑफिसरान तुमकां सांगल्यार तूं चुकलोय. त्या देखून तुका उडास करनासता गुड मॉर्निंग सांगून. फाल्यां सांगतना तुवेंच गुड मॉर्निंग सांगा जाय. त्या देखून सकलो मनशान वयर असल्या मनशाक नामान करचो. जर तर आंज बुडवो मोरयेक नामान करता तर मोरयेचो मान स्थान मान चड आसा म्हणून अर्थ. त्या देखून दुसरें वाक्य अशें सांगता नामान कुरपेन भरलेले. कुरपेन भरलेले. आंज बुडव्यो सांगता हांव तुका नामान दिता कित्याक म्हज्या की चड कुरपा तुका आसा. कशी तुका कुरपा आसा, कशी मोरी आंज बुडव्याच्या की चड कुरपेन भरलेली. 3 कारणां तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पयलें कारण जावन आसा मोरयेचो आत्मो सर्व कुरपेन भरलेलो. मोरयेचो आत्मो सर्व कुरपेन भरलेलो. आंज बुडव्याच्या की चड कुरपेन भरलेलो. कशें देव जर तर मनशांक कुरपा दिता तर हाच्या फाटल्यान आसा 2 कारणां. पयलें कारण जावन आसा मनशान बरें करी जाय म्हणून. आनी दुसरें कारण जावन आसा खंयच्याय व्यक्तीन पाताक आदारूंक नजो, वायट करूंक नजो. त्या देखून पातकाक पडनाटले तशें रागच्या खातीर देव कुरपा दिता. पूण मोरयेक देवान कुरपा दिल्ली सर्व आंज बुडव्याच्या की चड कुरपा दिल्ली. जर तर मोरयेचेक आमी पळोवंक गेल्यार पयले सुवातेर मोरयेक देवान मुळावे पाताक तावन रक्षण दिल्लें. मोरी तिच्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच देवान तिका विसरलें. त्या देखून डिसेंबराच्या 8 तारखेर मोरयेच्या आनीक आमी फेस्त आचरण करता. मोरयेक मुळावे पातकाक तावन देवान सुडका दिल्ली. म्हाका आनी तुमकां आमा सर्वांक मुळावे पाताक आसा. दुसरें देवान मोरयेक रक्षण दिल्लें. महापाताक आनी पाताक ह्या दोनी तरांच्या पातकाक तावन देवान मोरये सुडका दिल्ली. कसलेच पातकांचे एक खण तिच्या जिवितांत आसूंक नजो. त्या रितीर देवान तिका रचयल्लें. देवान तिजेर कुरपा घाल्ली. कित्याक ताजोच पूत देवाचो पूत जेजू क्रिस्त मनीस जावन तिच्या गर्भांत जावन जल्मा जाय. जर तर पातकी मनशाच्या गर्भांत जावन एका देवान जल्मोक असाध्य. त्या देखून देव मोरयेक राखता. ताच्या कुरपेन तो घालता. चोर तिची कुरपा तो देव मोरयेक दिता. त्या देखून आंज बुडवो गब्रियल बुडवो हे सर्व कळीत आशिल्लो. तो सांगता कुरपेन भरलेले नामान तुका चोर तिच्या कुरपेन भरलेले. आनी आमी पळयता दुसरें कारण कुरपा केवल मोरयेच्या आत्म्याक न्हय, मोरयेची आत्म्याची कुरपा मोरयेच्या कुडीक वळटा. कसली ती? मोरयेक कुरपा देवान दिल्ली तिच्या आत्म्याच्या वयर. पूण हाजे निमती उब जाता जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्ताक ती जनन दिवंक शकता. कुरपा तिच्या आत्म्यात तिच्या कुडीक वळटा. आनी असली कुरपा आमकां मेळना, आमकां लाभना. सांत साबार आसूंक पुरो. सांत साबार आसल्यार तांच्या आत्म्याक मात्र थोडी कुरपा आसूंक पुरो. आत्म्यात कुरपा कुडीक ती वळना. आनी तिसऱ्यान कुरपा तिजे तावन सर्व मनशा कुळाक वळटा. त्या देखून ती मस्त ग्रेट. त्या देखून आंज बुडवो सांगता नामान तुका कशें मनशा कुळाक कुरपा तिजे तावन वळटा. तिजो पूत जेजू क्रिस्त तिच्या गर्भांत तावन उब जाल्लो. ताज्या निमती सर्व मनशांक सालवासाव लाभता. कुरपा तिच्या आत्म्यात तावन तिच्या कुडीक तावन सर्व मनशांक.
हे कळीत जाल्लो आंज बुडवो आज येवन सांगता मोरयेक नमान तुका कृपेन भरलेले. त्या देखून मोरयेक आमी नमान करूंक नजोगी. जर तर आंज बुडवोस मोरयेक येवन नमान करता तर पातकी मनीस जाल्लो हांव आनी तूं कितल्या मापान मोरयेक आमी मान दी जाय, कितल्या मापान मोरयेक आमी नमान करी जाय. मुखली उतरां आमी आयकोव्या. आंज बुडवो सांगता सर्वेस पोर तुज्या सांगाता. हाजो अर्थ कितें? सर्वेस पोर तुज्या सांगाता. जर तर आंज बुडव्यांचे आमी जिवीत आमी पळोवंक गेल्यार हर एका वेळार देवाच्या मुखार रावन देवाक स्तुती गावचे तें जावन आसा काम. देवाच्या मुखामळ हर एक वेळ पळोवचे भाग देवान आंज बुडव्यांक दिला. पूण होस आंज बुडवो आज येवन गब्रियल बुडवो येवन मोरये सांगता देव तुज्या सांगाता आसा. देवाच्या मुखार रावल्लो मनीस, देवाच्या मुखार हर एक वेळ रावचो मनीस होस आंज बुडवो आज मोरये सांगता सर्वेस्पर तुज्या सांगाता आसा. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ इतलोच बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या तेगा जाणांनी तुका वेंचला, देवान तुका वेंचला आनी देवाची सक्त तुजे थंय आसतली. देवाची सक्त तुजे थंय आसली. पवित्र आत्म्याच्या देण्या निमती तूं गर्भेत जातली आनी जेजू क्रिस्त त्रिंदा दीस दुसरो मनीस तुजे तावन उब जातलो, मनीस जावन ह्या संवसार येतलो. त्या देखून देव सरकार आसलो, देव सरकार आसलो. देव सरकार न्ही, देव तुजे थंय आसा. देव सरकार मात्र न्ही, देव तुज्या कुडींत आसतलो. देव तुज्या आत्म्यांत मात्र न्ही, देव तुज्या कुडींत आसतलो. त्या देखून देव सरकार न्ही, सर्गस्थ देवन तुजे थंय आयला. सर्गस्थ देवन तुज्या जिवितांत कुडींत आसा, आत्म्यांत आनी कुडींत आसा. त्या देखून आंज बुडवो सांगता सर्वेस पोर तुजें सोवें. तर आमी विचारूंक जाय आंज बुडवो प्रबलगी, आंज बुडवो प्रबलगी मोरी प्रबल. आंज बुडव्याक केवल स्थानमान आसा जे देवाच्या मुखार रावन स्तुती गितां गावंक. पूण मोरयेक आंज बुडव्याचे की चड मान दिवंक फावो आनी थंय कळी जाल्लो आंज बुडवो सांगता. कित्याक तसो देव मोरयेच्या कुडींत मोरयेच्या आत्म्यांत रावतना त्याच आंज बुडव्यान येवन मोरयेक नमान करी जायच. देव सरगार माते मोरयेच्या मुखार आसतना मोरयेच्या कुडींत आसतना त्याच आंज बुडव्यान येवन मोरयेक नमान करी जाय. त्या देखून गब्रियल बुडवो आर्केंजल येवन मोरयेक नमान करता आनी हो जावन आसलो नमान. तिसऱ्यान स्त्रियां भितर तूं सदैव, स्त्रियां भितर तूं सदैव. खंयच्या रितीर मोरी स्त्रियां भितर सदैव? 3 कारणां आसात मोरी कित्याक स्त्रियां भितर सदैव. जर तर आमी उत्पत्ती ग्रंथाचो 3रो अध्याय आमी पळोवंक गेल्यार 4 रितीची शिक्षा आमकां पळोवंक मेळटात. मोरयेन आदाम आनी एवेन पयलें तें आडवरलें फळ केल्ल्या उपरांत देव मुखार येता आनी 4 रितीची शिक्षा तांकां फावो दिता. पयलो सुवातेर शिक्षा त्या स्वरुपाक, दुसऱ्यान शिक्षा एवेक, तिसरी शिक्षा आदामाक आनी सर मनशा कुळाक आनी चवथी शिक्षा आदाम एवेच्या सांगाता संवसारांत जीव आसच्या सर्वांचेर. तर आमी पयले शिराप देवान दिल्लो शिराप पळोवया. पयलो जावन आसा दिल्लो शिराप मनशा कुळाक दिल्लो मोरये एवेक आनी तेजे तावन सर मनशाच्या जनांगाक. दुखेंत तूं भुरग्यांक जल्म दितली, दुखेंत तूं भुरग्यांक जल्म दितली. आनी मोरयेक देव विशिश्ट रितीन राखता. आनी इगर्ज मतेची शिकोवण सांगता मोरी सदांचो अवंकार, मोरी अवंकार जेजू क्रिस्ताक जल्म दिवच्या आदीं, मोरी अवंकार जेजू क्रिस्ताक जल्म दिल्ल्या वेळार, मोरी अवंकार जेजू क्रिस्ताक जल्म दिल्ल्या उपरांत. त्या देखून जेजू क्रिस्त जल्मोच्या आदींच मोरी अवंकार, जेजू क्रिस्त जल्मोच्या वेळारी मोरी अवंकार, ताच्या उपरांत मोरी अवंकार. आनी हे एक भाग देव मोरयेक दिता आसतना कसलेंच दूख नासतना, कसलेंच दूख नासतना अवंकारपण मोरयेचे अवंकारपणा कसलीच फूट पडनासतना देवाचो दुसरो मनीस जेजू क्रिस्त एक विशिश्ट रितीन मोरी जल्म दिता. त्या देखून पयल्या सुवातेर सर्व स्त्रियांक लाभल्लें हे एक शिराप. ह्या शिरापांत मोरी
मोरयेक मेळना, मोरी मुळावे पातकातावन देवान सुटका दिल्ली. दुसऱ्यान मनशा कुळाक देवान दिल्ली शिराप आदामाक दिल्ली. ताजे तावन सर मनशा कुळाक गाम पिळण तूं काम करतलोय आनी तुजें पोट तूं भरतलोय. गाम पिळण तूं तुजें पोट भरतलोय. पहिल्या कोरिंथकारांक बरयलें पत्र अध्याय 7 हांगासर आमी सांग पावलान बरयलें उतरां पळयता. जो कोण अहंकार आसा तो देवाची खुशी करच्या विशांत चिंतून दी. संसाराच्या विशांत लब्ध न जावं, संसाराच्या आटे विटे ताका आसना जावं, केवल देवाच्या विशांत तो चिंतून दी. मुरी अहंकार माय जावन तिजे जिवितान सुरवेतोन आखरे म्हणसर आसलो देव मात्र. त्या देखून हे दुसरो शिरापान ती मोरी भागीदार जायना. आनी तिसरो शिराप सर मनशा कुळाक सर जीव जंतूक देवान दिवची मरण फावो जावचें. उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 3 आमी पळयता. सर्व मनशा कुळ, सर्व रूख झाडां मनजात्यो सर्व आदामान येवेन केले ते एका पत्के निमती मरण ह्या संवसाराक फावो जाता, पूण मोरयेक ते मरण फावो जायना. इगर्ज मताचे शिकोवण सांगता मोरयेक कुडी आनी आत्म्या सोवेंत सर्गाक देव आपोवन व्हरता. आनी त्या देखून दिल्लो खंयचोय शिराप मोरयेक पावना, मोरयेक तो लागू जायना. त्या देखून गब्रियल बुडवो सांगता मोरयेक येवन स्त्रियां भितर तूं सदैव. कित्याक ओदोळ म्हणसर मेळयले खंयचोच शिराप तुका जावं दी, तुका कसोच मेळोवंक सादी आसना. देवान तुका विशिश्ट रितीन राखलां, त्या देखून तूं जावन आसाय सदैव. आनी निमाणें सदैव तुजे कुशीचें फळ. कसलें फळ? आमी पोरण्या सोल्ल्यांत उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 3 आमी पळयता एक फळ. आदाम आनी येवेन केल्लें तें फळ. आडवारल्या रुखातावन ॲपल न्हय, एडवर्टायजान पुरो ॲपल दाखयतात, ॲपल न्हय, आडवारल्या लोकांचें फळ. जर तर हें फळ खाताना आदाम आनी येवेक कितें आसलें? पयले सुवातेर आदाम आनी येवेन चिंतलें जर तर हे आमी फळ केल्यार आमी देवा सारकी जाता. येव देवा सारकी जाली गी? देवा सारकी ती जावना. बगार येवेन हें फळ केलें निमती पयले सुवातेर तिच्या जिवितान पाताक रिगलें. दुसऱ्यान तिका भुमी वायकुटावन भायर घालें आनी शिराप तिच्या जिवितान पडलो. आनी जर तर आंज बुडवो मोरयेक सांगता सदैव तुजे कुशीचें फळ. आनी हांगासर आमी पळोवंक जाय हें फळ जावन आसा देवान पवित्रात्म्याच्या बळान तिजे वयर मोर मारल्या वेळार दिवचें जावन आसा. तें जावन आसा जेजू क्रिस्त तिच्या कुशीन तावन उदेल्लो तिजो सुपूत. आनी हिजे निमते ह्या फळा निमते सर्व मनशा कुळाक सालवां लाभता. त्या देखून सदैव तुजे कुशीचें फळ. दुसऱ्यान हें फळ सेवताना येवेन चिंतलें म्हाका संतोश लाभतलो, पूण हें फळ केल्ल्या तक्षण आदाम आनी येवेन कळ्ळें आमी नागडी आसा, आमी वस्तूर दंपी जाय. पूण जर तर मोरये कुशीन आमी पळयता तर मोरये कुशीचें हें फळ सर्व मनशा कुळाक सालवसांव दिवंक शकता. आनी अशेंच ह्या आदाम आनी येवेन फळ केल्ल्या उपरांत भुमी वायकड वचून तांकां भायर घाली. आनी भुमी वायकुटाच्या दारार एक आंज बुडवो आपली तलवार परजळीत तलवार घेवन रखण रावंक प्रारंभ करता. कित्याक तुमी परत भितर येवंक नजो. पूण मोरयेच्या जिवितांत आमी पळयता तसो आंज बुडवो येवन मोरयेक येवन नामान करता, प्रणिपात करता आनी आपलो मान दिता. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, तर आमी आज विचारूंक जाय मोरये मायेक कितलो मान हांव दितां. देवाच्या मुखार रावंसो देवाचो बुडवो गब्रियल बुडवोस येवन मोरयेक नामान करता, तर म्हाका नामान मोरये म्हणून सांगूंक कित्याक जायना? जायते आमचे क्रिस्तांव भाव आनी भयणी आसात, तेर्स करून तांकां मौन ना. कित्याक? मोरयेक आमी नामान दिजय, आमी देवाक मात्र आमी नामान दिता. जर तर तोच देवाच्या मुखार रावंसो आंज बुडवो मोरयेक नामान करता तर तुजो अहंकार कित्याक?
तुजो अहंकार भितर दवर आनी कालतो जा. जशें मोरी कालती जाल्ल्या वरीस आमी मोरया मुखार कालती जावंक जाय. कित्याक देवान तिका एक विशिश्ट रितीन रचलां, कृपेन तिका भरलां आनी त्या देखून आमी मोरयेक मान दिवंक जाय. आज आमी रोजार मायेचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना मोगाच्या बाबांनी भयणी आमच्या कुटुंबांत मोरयेक मान दिवचें ती मागणी सोडून दी. आमच्या कुटुंबांत मोरयेक मान दिवचें जावंक पुरो तेर्स जावंक पुरो दुसरी खंयचे नोवेना सोडून दी. कित्याक कृपेन भरिल्ली तिजी कृपा खंडीत जावन आमकांय ती दितली. आमकां एक आवय जावन ती रक्षण दितली. स्वताच्या वाटेन चलोवंक आमकां प्रेरण करतली. एक मनीस जावन तिणें एक पवित्र वाटेन चल्ली, त्याच वाटेन चमकोवंक तीच मोरी माया आज आमकां आपोवण दिता. त्या देखून आयचे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना मागया आमी तो देव मोरयेक कशें कृपेन भरिल्लो आम्हा सर्वांकी थोड्या वाट्यान म्हणी ताजी कृपा दिवं दी आनी अशें आमचें जिवीत बरें करूंक आनी एक संतोशाचें समाधानाचें भाग्यवंती जिवीत जियोंक देव आमकां कृपा दिवं दी.